Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आम्ही इन्स्ट्रक्शन्स दिला एनिमल वेलफेअर बोर्डाचे जितके जण आसा तितके जण सगळ्यांकडल्यान इन्स्ट्रक्शन दिला की क्रुएल्टी टू द एनिमल कशा पद्दतीन आमी कमी करपाक शकता किंवा आमी न जावंक जाय हाजी काळजी घेवची. स्टे कॅटलच्या बाबतींतल्यो सगळ्यो स्कीम येवजण्यो ही थोडीशी स्कीम हे फावटी मॉडिफाय करपाक लायल्या. आतां तांकां फ्रॉम द डिपार्टमेंट टू द पंचायत किंवा म्युनिसिपालिटी आनी मागीर तांकां वयताले पयशे लॉंग प्रोसेस जातालो तो कट शॉर्ट करून तांकां डायरेक्टली फ्रॉम द वेटरनरी डिपार्टमेंट टू दॅट NGO ते केला जेणे करून तांकां बेगिनात बेगीन पयशे मेळटले. बुल फायटाचो तांच्यांनी विशय काडलेलो तांच्यांनी बुल फायटा खातीर हांवें इन्स्ट्रक्शन दिला पुलीस डिपार्टमेंटाकूय सांगपाक लायला आमचो जी टीम आसा ती बी तितूंतल्यान काम करतली. हय इलिगल पेट शॉप्स बरेच चलता विच इज अगेन द क्रुएल्टी आमी जाल्यार एक तर ते रेग्युलरायज करप नॉर्म्स तांच्यांनी कितें आहा ते क्लियर करून अदरवायज ते बंद करप तांकां टायम दी म्हणून सांगला हांवें. तांच्यांनी कॉम्प्लायन्सीस कितें आहा ते कंप्लीट करप आनी ताच्या उपरांत तांच्यांनी शॉप्स फुडले चलोवपाचे असं सांगलां. केंद्रीय खात्यांच्या ऑफिसरांबरोबरय मुख्यमंत्र्याची बसका जाली. नौदळ लष्करात वचूंक सरकाराची स्कीम आसा. स्कीम घेवन गोंयकार भुरगे चडशे फुडें सरनात. नॅशनलिझम हो चडांत चड भुरग्यां पर्यंत पावपाक जाय. डिफेन्स आनी हातूंत चडांत चड यूथ हे पार्टिसिपेट जावपाक जाय वचपाक जाय. आमच्या गोंयच्या स्किमीचो जो डिफेन्सान जॉईन जाता किंवा शॉर्ट टर्म आनी लॉंग टर्म ड्युरेशन ऑफ कोर्सीस 2 लाख 1 लाख आनी 50,000 बट हार्डली 4 किंवा 5 भुरगे हे वर्सांतल्यान जॉईन जातात. चडांत चड भुरगे हे डिफेन्स नेव्ही ह्या क्षेत्रात वयतले म्हणून हे कॉर्डिनेशन आशिल्लें. त्यांचो करियर गायडन्स म्हणून सुद्धा ह्या कॉर्डिनेशनची तांची मिटींग जाल्या उपरांत ताजो फायदो हो खुबशा युथाक किंवा एड्युकेशन सेक्टरांत आसलेल्या खुबशा भुरग्यांक करियर चूज करपा खातीर नेव्हीन आसतलें डिफेन्सान आसतलें किंवा ह्या बाबतींत जावपाक शकता हाजी इन्फॉर्मेशन सगळ्या पर्यंत पावपा खातीर हे घेतलेली मिटींग आशिल्ली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.